आमचो सी डी सिल्वा डॅडी तर केक आयले म्हणटोच केक आनी कोणे खातोचे न्हू फुडें पयलो केक कातोवपी भुरग्याकूच आपूण हाडटा द बर्थडे बॉय सी डी सिल्वा ऑन द स्टेज प्लीज. ताळयो ताळयो ताळयाचो गोड गोड जावं दी सी डी सिल्वाक. बानेन बुड्यानो आतां आमचो बर्थडे बॉय सी डी सिल्वा केक कातोतलो आनी ताच्या बर्थडेयाक तुमच्या सगळ्याचे आपुरबायेचें बाय शरण बर्थडे कांतार गायतलीं आनी तें गायता आसतना म्हाका जाय तुमी सगळ्यांनी ताचे बरोबर म्हणलेलें कांतार तुमी जाणात तें कांतार ताणें म्हणलें म्हणटच तुमकां आपशीच उगडास येतलो म्हणपाची चड गरज कित्याक तेन्नाच आमच्या सी डी सिल्वाक दिसतलें म्हजे गांव भाव म्हजे फ्रेंड म्हजे इश्ट म्हजे तियात्र पळयणार सगळे आपल्या बरोबर आसात म्हणून वांटेकार जावंक ह्या ताच्या बर्थडेयान म्हणटलीं मो व्हेरी गुड. So now here goes Mr. C.D. Silva cutting the cake. Please give him a big hand as soon as he puts the knife right through the cake. 1, 2, 3. As this murko shankaezo Deva galarga omidita Vodis murda tuja zolmazo Mogmoj pastuđer šurajta Kočanco ištištinico Devan tuja osla grozur Odu kadam čer devaco Sodaš tu obče mode asu Shaborani egorsa pasu. Na tuđi sogli šati pao Haste muka moc sodaš tuđe asu Sodaš tu obče mode asu Shemorani egorsa pasu. Chitna tuji sogli shati pao haste muka moc sodaš tuđe asu. La 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 Everyone! La 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 Viva! देवाने करून तुमच्या ताळ्यांक आमच्या गांवचो पूत त्याचो व्हडलो एक तियात्रीस म्हजो इश्ट बाब सी डी सिल्वा आयज 5 वर्सांचो भुरगो म्हणून आपुरबायेन आपच्या गांवच्या लोकांक शेजाऱ्यांक सोयऱ्यांक आपोवन केक कापलो आनी केकेक सगळे तियात्रीस भाव हांगासर तयार जाल्ले आसा. बाब सी डी सिल्वान कांतारां काळी कांतारां मुळ्ळी तियात्र बरयले तियात्र केले आजुनूय 85 वर्सांचेर कांतार म्हणटा आसतना कांसार जायना. एक उत्तर चुकना उगडास जाता म्हाका बाराबोर जायते फावटी दुयेंतां म्हणपी म्हजी पोळेची 5 गांवची भयण थोडे दिसताले हो समाज सोडून गेले. बाय क्लाराच्या बराबर खुबशीं कांतारां सी डी सिल्वान म्हणिल्लीं आसा आनी सी डी सिल्वाचे कांताराक ओळख आसता. एक दुयेंत म्हणटा आसतना दुयेंताचेर एक गोराबो तरी त्रासान पडला. गोराब्याक तो नियाळ दिता गोराब्याक तयार कोत्ता घुसपला जाल्यार पत्तो एकठांय जावपाक असलीं कांतारां ताणें म्हणिल्लीं आसा. बाब सी डी सिल्वाचे भाव एक भाव ना त्यागूय भाव एकलो ड्रामार दुसरोय ड्रामार पूण ड्रामार सोडून कितलीं कांतारां कोणेन म्हणलीं जायत आतांय म्हणलां. दुसरो भाव ताजो 5 गांवचो खुबशे लोकांचें काम करता आनी भावांचो एकवट पळोवन आज शेरावळीचो लोक तांचे बराबर सदांच ताची ओटी सांगता. ताची भुरगीं
तांची नातुरां तांची पुतरां ही सगळीं आज पासून एकवटान आसा. संवसारांत जेजू एकावय बापायगेर भुरगीं दिता आनी ती भुरगीं जावं 3 जाणां 4 जाणां 5 जाणां 6 जाणां ल्हान आसतना इतलीं एकवटान रावता एकामेकाच्या सांगातान रावता. पूण काजार जाली म्हणटकूच जायते पावटी जायते घोराबे हांगासर थंयसर पडटा. पूण सिडी सिल्वाचो घोराबो आज पासून सगळ्याच भाव काजार जाले, भुरगीं जालीं, नातरां जालीं. आजुनूय हो एकूट तुवें दाखयल्लो आसा. हो एकूट सदांच तुमी दवरपाक. संवसारांत तूं येता आसतना कांयच व्हरना. येता आसतना तूं कांय हाडिना, वयता आसतना कांय व्हरना. तुज्यो बऱ्यो वस्तू केल्ल्यो ह्या संवसारांत सदांच तुजो देव तुज्या फाटल्यान आसता. हांव मागतां बाब सिडी सिल्वाक आनी ताच्या कुटुंबाक, ताच्या भावांक, ताच्या भावाच्या बायलांक, ताच्या सगळ्या घोराब्याक एक बरो एकूट जो आसा तो एकूट सदांच तुमी सांबाळपाक. आनी जेन्ना आयज तुका 85 वर्सां मेळिल्लीं आसा, खबर आसतली तुमकां आदी लोक 1000 वर्सां पासून रावतालो. एब्राहिमाले चेडवाक सारा म्हणटा ताका 90 इयर्सांचेर पाळत येयलो. जेन्ना आदाम एक लागून आमच्या पातकांक लागून देवान आकार बरगेर जेजू क्रिस्ताक धाडलो आनी आमची पातकां बोगशेली. आनी तेन्ना मनशाक जिवीत दिलें 120 वर्सां. 120 वर्सांचे वयर आजुनूय कोणूय मनीस रायल्लो पळयलो ना आनी येयल्लोय पळयलो ना. आमी मागया बाब सिडी सिल्वाक 118 वर्सां पासून रावप, 120 वर्सां मेळोंक शकता, म्हाज्यान सांगपाक जायना. आनी सदांच जें तुवें काम केलां, सदांच तुवें मोगान रायलां, सदांच तें आतां इश्टेचें वयर काडल्या, इश्टेचें वयर काडपाक बराबर तुजे हांबे बाब कोस्ता, बाब मिनीन, बाब मारियो हेमी तियात्राचो उजो काडा, त्रियो बी म्हणून उजो काडा. देखून हांव मागतां म्हजे इश्टाक बाब सिडी सिल्वाक, बाब जावन दोमरोड हे सगळ्या हांगासर आसा, सगळ्यांच्या नांवान तुका खूब वर्सां दिवची. तुजो घोराबो जो देवान बोल्ला आनिकूय भांगारांनी बरोवन एकवटान तुमी रावन सदांच तुमचो एकवट दवरल्या प्रमाण मागून 2 म्हजी उतरां हांव समजतां. देव बरें करून चर्चिल बाब बाणी बुणानोस भौमानिस्त चर्चिल बाब जावन आसा चीफ गेस्ट आयच्या फंक्शनाचो आनी सगळ्यांच्या मोगाचो. तेच परी कुलवेंचो पंच बाब दोमिंगोस रॉड्रिगीस दोमरोड, म्हजो इश्ट तियात्र अकॅडमी गोवा हाचो प्रेसिडेंट बाब ट्रिपल सेंचुरी किंग मिलिंद बांदार. तेच परी व्हायस प्रेसिडेंट मारियो मेनेजीस ट्रॅजेडी किंग. हांगा मातशेर आसले म्हजे इश्ट आनी मोगाचे बांदू आनी भयणातू सांगपाचें म्हटल्यार आयज हें फंक्शन आमी हांगासर करूंक पावले आनी तें करूंक पावले कारण तियात्र अकॅडमी गोवा हाचे आसऱ्याखाल, हाचे सहकाराखाल बाब मिलिंद बांदार, बाब मारियो हांगासर आसा. हांवें तांकां म्हटलें डॅडी पयशे 5 वर्सां बसतात, आमी कितें तरी करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. तेन्ना ताणें म्हाका उदार म्हणून म्हटलें की तूं वच फुडें, आमी आसात. आमी तियात्र अकॅडमी गोवा हाचे वांगडी म्हणटच आमचो फूल सपोर्ट आसा तुमकां. देव बरें करूं मिलिंद बाब आनी बाब मारियो. तेच परी देव बरें करूं म्हणटा क्विट गोवान तियात्रिस्तांची संस्था हाचो आदलो अध्यक्ष बाब फ्रांसिस्को. तुमकांय काल जाणट्यान देव बरें करूं. इश्टानो जायत्या जाणांक घडये खबर ना आसतली पूण क्विट गोवान तियात्रिस्तांची संस्था क्विटाक जायतोच बरो वावर करतात. आमचे तियात्रिस्ट कोणूय दुयेंत जाल्यार ते थंयसर पयशे एकठांय करून आमकां गोंयांत धाडून दितात. तांचो वावर घडये कोणाकूच खबर ना आसतली पूण आयज तुमकां हांव सांगतां. आनीक एक
मागता तुमच्या लागीं तुमी तांकां मोठ्यान थाळयो मारूंक. देव बरें करूंक मोडपाक दिसता, पूण म्हाका दिसता तो मानून घेवपी न्हू. कित्याक असलीं देव बरें करूं म्हणटा ती उतरां ताका सदांच दिसाची उठटा तेन्ना आनी रातची न्हिदता आसतना मेवतात. बाबचेची लाले माव आमचो एमेली सदांच आमच्या सांगाताक आसा. एक गोश्ट सांगता, तयार जायनाकात वेट जाता म्हणून. जेन्ना आमचे 33 भाव आमी चिंताले आमचें एक स्वस्तेचें घर आसचें म्हूण, पूण आमच्या लागीं घडोवना जालें. आमच्या लागीं आदार नासलो. पूण चेचील आलेमांव आनी ताचो भाव चोकी आलेमांव हे दोगूय भाव पयले आमचे स्वस्तेक 50,000 दिवपी. त्या वेळार हे 50,000 म्हळ्यार आतां म्हज्यान म्हणून घेता 5 लाख. हांव शाबासकी दितां बाब चेचिलाक आनी बाब जोखीम आलेमांव. देव बरें करूं म्हणटा म्हजो इश्ट दोमिंगोज रॉड्रिगीस जो सदांच आमच्या सांगाताक आसा. कसलेंय कामाक हांवें सांगलें जाल्यार जोकी कित्याक भियेला. हांवें ताका म्हटलें डॅडीची बर्थडे आसा. तो म्हाका म्हणूंक लागलो इतल्या वर्सांचो मनीस इतलो कोण जो आजुनूय कांतारां म्हणटा बाय हार्ट तोंड घेवन नासतना. सो आपलो ताका फूल सपोर्ट आसा. तुका कितें जाय तें म्हाका सांग, आपूण तयार. देव बरें करूं बाब. दोमरोड मागतलो आसलो बाय नेली आनी जुझे मास्कारेनस तियात्रांचो डायरेक्टर. आदी 25 तियात्र ताणें माचयेर दाखयल्यात आनी कांयच तो सिटी सिल्वाच्या मोगान हांगासर आयला. जुझे स्टेजीर येवचो प्लीज. बाय नेली प्लीज. देव बरें करूं म्हणटलो आसलो बाब टॉनी डायस. जायते आमचे एक्टर पडद्याच्या मुखार रावन आमी कांतारां म्हणटा एक्टींग करता, पूण थोडे मनीस असले आसात ते फाटल्यान रावन आमकां सपोर्ट करतात. बाब टॉनी डायसाक देव बरें करूं म्हणटा. तेच परेन देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळे कलाकारांक. तुमी जाणात ते स्टेजीचेर वावर करून आमी सोडटात, आमच्या पोटाची भूक मारतात आनी कोंकणी भासूय सांबाळटात. पूण आयज अशें न्हय. आयज जे तियात्रीस हांगासर आयल्यात ते कोणूच तुडू घेवपाचें न्हय. फुकट डॅडीच्या मोगान ते हांगासर आयल्यात. सगळे कलाकारांक म्युजिशियनांक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे बँड एलिक आनी ताचे सांगाती तुकाय चडान चड देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा पेद्रू सांतान हे स्टेजीक ताणें जायतो आदार केला आनी तेच परी खोदेलां ताणेंनूच घातल्यांत. तेच परेन देव बरें करूं म्हणटा बाब दर्शन सावंड. देव बरें करूं म्हणटा बाब विल्सन माजारेलो जो कंपेर करता. आनी सांगपाचें म्हटल्यार बाब मारियो मेनेजीस होय आमचो कंपेरर. ताकाय हांव काळजांता देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर कोणूय सरपंच येयलेले आसा जाल्यार सरावलीचे मातशे उपकार करून स्टेजीचेर येवचे. म्हज्या मोगाळ भावांदो तुमी बरो लोक आमचे तियात्र पळयतात आनी आमची कोंकणी भास सांबाळटात. हांव तुमकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आयज तुमचो मोलादीक वेळ तुमी आमकां दिलो म्हणून सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं.